ना ताका लेट दिला ताका दिला कित्याक पळय कशें आसा सरपंच एक सांगता जसो हेंचो कोण केशव शिरोडकर जालो हेंचो सुकालो जसो इश्यू तसो हो आतां जो इश्यू आसा हे आमी कितें करपाक जायना आमचो इगो करपाक जायना कोर्ट मॅटर आसा पळय आयको विशय तो सोडून हो डिस्कशन नाका हांव म्हणटा की दुसरो प्रपोजल स्टाफाक दोन जाय अडेच जाय तेली आयको डिस्कशन नेक्स्ट प्रपोजल आमच्या आमचो महेश कुंकलकर प्रपोजल महेश फुडल्या प्रपोजलूय आसा न्ही म्हणजे फुडले प्रपोजल आसा जाली ते म्हणटाले प्रपोजल कामार केले म्हणटाले आतां म्हाका एक सांग ते दिसा तिका टार्गेट केल्ली आमी तो विषय कोर्टान आसा तो विषय तो कोर्टालो नाका ती जी आसा पळय काय न्हू तिका इस्टिगेट केला तुम्ही कळ्ळें न्ही इस्टिगेट केला नाजाल्यार तिचो आनी हेंचो संबंध कितें तुका तें सांगता पळय आयको आतां फाल्यां तूं म्हण कोर्टाचो मॅटर आसा म्हणून कोर्ट मॅटर फाल्यां आख्खो गांव जर वचून अशें म्हणटा सपोर्ट करता फाल्यां आणि तुमची चूक ही जी कोण आसा ती उठून गेली आता कळ्ळें न्ही तिका हे कितें अधिकार कितें हेचेर हे करपाची कंप्लेंट करपाची समजता सर एक मेंबर जो आसा हेंकां सतावपा खातीर मेंबराचो आतां इंट्रस्ट कितें तूं कितें तिचे शेजारी घर काडटा आसतना तुका त्रास जाता ना न्ही अशें जर आसा जाल्यार तुमी इस्टिगेट करता प्रपोजल उलयल्या त्रास करपाक पळय आयको पावस पडटलो तेंचे कितें जातलें तेंचें मैत्री करता आमचो महेश कुंकलकर हो प्रपोजल ना प्रपोजल तुका बाकी तुला प्रपोजल घेऊया सांगता प्रपोजल घे तुका सगळ्यांक सांगता हे जर आपल्या तशें मनमानी करून जर पंचांग हातीक धरून नाका असल्या आमच्या हेचेर चिमलकरांचेर अश्यो जर ती कोण भायली आसा ती हिचेर ऑब्जेक्शन घेवपाक लागली हे कन्स्ट्रक्शनाचेर हे आमी मान्य करून घेवचे ना आणि आमी जे आसा पळय काय न्हू सगळे त्यांच्या सपोर्टान रावतले एक सांगता कितें जाला हितून जाला कितें ट्रान्सफर करपाक दुसऱ्याच्या नांवार 50,000 ट्रान्सफर करतलो हे तुम्ही हे करून घ्या प्लीज मातशें 50,000 घेता 50,000 घेता ना हितून कितें आहा जो आतां पळय हांचो इश्यू आसलो पळय न्हू तो एक्चुअली आतां तुवें तर इन्फॉर्मेशन म्हाका दिवं ना दिल्लें जाल्यार तें आनी क्लियर जातलें आसलें आनी हांवें वयल्यान हायलायट केला तुवें म्हाका तें बाकीचे केसीस दिले हेजें दिवं ना आनी तुका सांगलें कित्याक कारण तें आतां तेजेर जर कोण भासाभासी करूंक सोदता आनी उलयता आनी आयक सांगता तेतून कितें आहा कोणाचो हें हार्म ना पूण जाला कितें हितून पर्सनल म्हटल्यार सरपंचाचो इंट्रेस्ट हा पर्सनल कित्याक सरपंच आतां हितून ओपनली एक्सपोज जाता कित्याक कंप्लेंट ना ऑब्जेक्शन एक्चुअली सरपंचान हाडूंक जाय आसलें शेजारी म्हणून तेणी हाडूंक ना हाडला कोणे खंय फोंडान मसणां मारता तेणी सो जाता कितें आतां म्हणून तेजेर आतां चड भासाभासी करूंक ना सो म्हाका दिसता सरपंचान हेजेर तुजें क्लॅरिफिकेशन दी न्हू काबार कर तूं कितें जालां तें आनी असलें कितें रे कोर्टान आसा हेजेर डिस्कशन नाका वचूंकूच शकना विषय पळय हो आमचो म्हणटा की महेश कुंकलकर कित्याक दोन फावट आमी दोन फावट केस जिखला महेश तुजो प्रपोजल बी ना तो मागीर डिस्कशन करी फुडलो प्रपोजल घे नाल्यार कोर्टान अडेच जालेली आतां टायम जाला तुजो प्रपोजल घे सांग कासिनोक जे लायसन्स दिला ऑन कंडिशन दिल्ले न्हू तो आपली कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गांवाच्या लोकांक पार पडटलो तेजी कितें सोशल वेलफेअर एक्टिविटी करतलो ऑफशोर कासिनो आहा हाफ इन्कम गव्हर्नमेंटाक येता हो व्हडलो कासिनो आहा तेजी आपली कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करपाक जाय तेजी
तुझो प्रपोज म्हाका रेजोल्युशन घेवया कशें कितें रेजोल्युशन घेवपाक सांग तूं प्रेशरायज करा न्हू तुम्ही हांगा बजेट आहा तुमचें तेच तुका आतां कॅबिनेट बाबतींत तूं म्हाका रेजोल्युशन कितें सीएसएस फंड्सांतून तुका हें करपाक म्हणटा तूं ना तेणी तेजी हय तेजी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा न्हू तो गांवकार खातीर कितें वेगळो फंड काडून दवरता कितें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जे कितें हेल्थ इश्यू आहा स्पोर्ट्स एक्टिविटी आहा तेज्या वरवीं तोच म्हणटा ट्रायबल लोकांक कितें तेच इश्यू म्हणटा आहा रेजोल्युशन घेता तूं म्हाका रेजोल्युशन दी सांग कशें कितें घेवपाक तूं बरें हांव सांग आमचे जे एक्सपर्ट आहा तेंच्या कडेन हय तूं म्हाका डिस्कस कर आनी म्हाका दी दाखयता तुमकां दिता तेजे तुमी नोट करा की हो डील की बसो नाका की तेणी ती पार पाडूंक जाय तेजी बरें हांव ताका लेटर धाडटा मागीर तुमचे ओके थँक्यू ग्रामसभा आमची बरी जाली आनी ग्रामसभा सपयता देव बरें करूं बरें सगळ्यांक देव बरें करूं आयज एक बरो मेसेज दिल्लो आसा आमी बरो मेसेज दिल्लो आसा की आयची हे जातलें उतर जातलें पूण आमी चिमणकारांनी आयज दाखोवन दिलें आमी शांतपणान आपआपले मुद्दे जे आसा